खरें म्हणजे आयज पेडणे म्हणजे स्पेशली कालच्या दिसाक बरीच उलता पालता जालेली आसा। एक आदलो आमदार आणि उपमुख्यमंत्री तसोच सध्याचो आमदार यांच्या वक्तव्याचेर आज बरीचशी चर्चा जाल्या आणि म्हाका दिसता सगळ्या पेपरांनी त्याची नोंद घेतलेली आसा। खरें म्हणजे आयज आमच्या पेडण्यान कितें जाता आनी कितें ना तें खबर ना, पण एक हांव सांगूंक सोदता ह्या हितूर माध्यमांतसून सगळ्यात महत्वाचें म्हणजे जे कोरगांव एक घरासाठी एक गरज येयलेली म्हणजे मदतीची, त्याच्यासाठी आम्ही एक सगळ्यांक एक उलोवणे घातलेले बाबा मातशी मदत करा म्हणून, आणि त्या संदर्भात बऱ्याचशा जाणांनी तांकां मदत केल्या बद्दल हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा। पण थोड्या व्यक्तींनी त्याचो सोयो घोशीत एक मिडियाचो स्टंट यूज केलो आणि त्याचो दुरुपयोग कितलो आमच्या पेडण्याचे जाले ह्याच्या बद्दल खंत वाटता। आता नेमके खरें म्हणजे आमच्या माजी आमदाराचे सांगपाचे म्हटले, त्यांनी 20-25 वर्सां त्यांनी आमचे पेडणे सांभाळले, प्रतिनिधित्व केले। ह्या 20-25 वर्षात त्यांनी कितें दिले कितें ना हे म्हाका सांगपाक वायट दिसता। बरें केले काय वायट खबर ना। ताणें म्हटले सध्या पोलीस यंत्रणा सारखी ना, व्यवस्थित कायदे व्यवस्थित ना। म्हाका दिसता त्यांनी कितें म्हटले तितून खरें तथ्य आसतलें, पण 20-25 वर्सां फाटल्या त्यांनी कितें म्हाका दिसता प्रत्येक पोलीस स्टेशनाचेर त्यांनी कितें कितें केलां तें सगळ्यांक जग जाहीर आसा। घराघरांनी झगडी लावपाचें काम त्यांनी केलेलें आसा, घरांमध्ये क्लेश करपाचें खूबशें काम केलेलें आसा। तशेंच सगळ्यात महत्वाचें म्हणजे सांगपाचें एक तुळसकर वाडीन जेन्ना लिंक रोडाच्या संदर्भात आमच्या पेडणेकारांक त्यांनी कशें तुरुंगात घातले हे खबर आसा। तशेंच त्यांनी फाटल्या एअरपोर्टा खातीर कसो त्यांनी एक आंदोलन केलो आणि कसो तांचो सातत्याचो सोंपयलो हे खबर आसा। सो ताणें हे आमकां सुव्यवस्था पेडणेकारांचे त्यांनी कितें केलें हे त्यांनी सांगपाची गरज ना। आता मूळ मुद्द्याचेर येवपाचें म्हणजे सध्या कालच्या भाशणांत त्यांनी एकूच सांगले गांजा म्हणजे ड्रग्स। आमचो सध्याचो आमदार आसा तो पयलीं पुडयो विकतालो हे त्यांनी प्रसिद्धी केली, त्याच्यानंतर ताणें सांगले कित्याक तो गांजा विकता, त्याची हिस्ट्री आसा। तुका जर त्याची इतली हिस्ट्री जर खबर आसा जाल्यार तूं इतलो मॅच्युअर्ड एक मनीस जाल्यार तुवें एक दीस तांकां कंप्लेन कित्याक करूंक ना? ती पोलीस स्टेशनाचेर एक मनीस जर अनैतीक जर कितें धंदो करता जाल्यार ती कंप्लेन करणे हे तुजें कर्तव्य आशिल्लें, तें तुवें कित्याक करूंक ना? म्हणजे तू तुझ्या स्वतासाठी स्वताची पोळी भाजपासाठी 27 पळोवन तू हे सगळी भाशणां करता काय कितें? तुमकां ह्यो पेडण्याचो जागोच तुमकां दिसता पेडण्याच्या वतीन? तुमकां जर हे कितें गांजा प्रकरण जर उलोवपाचें आसा तुमी तुमच्या मडगांव उलयात, आमदाराक आपल्या हेतूर उलोवनी हेतूर कलंगूट, आमच्या पेडणेकारांचेर कित्याक? आमच्या पेडणेकारांच्या लोकांचेर ह्यो तुम्ही एक कसलो संकट आसा? आज तर सगळीकडे म्हणजे सांगपाचें म्हणजे हे ड्रग्साचे हे सगळीकडे फाफावलेले आसा। प्रत्येक घराघरांनी सगळं आवय बापूय आपल्या ते टेन्शनान आसा हे ड्रग्स कशे कमी जातले, आणि तुम्ही हयसर येवन हे लोकप्रतिनिधी म्हणून दाखोवपाचे आसा? कितें आसा आमचे पेडणेकारांचे? खरें म्हणजे ह्या त्याच्या कालच्या त्यांच्या दोगांच्या हेचेर हांव निशेध करता, अशी गोष्ट घडूंक जायना। आणि ह्या हितूर हांव सांगूंक सोदता स्पेशली सीएमा हे फावटी जे हे असे उलयतात, जे गांजाच्या विरोधात म्हणजे असे उलयतात, एकटो आमदार सांगता तो चेडो त्याचो हॉटेलांनी हे विकता ड्रग्स म्हणून, ह्यो सांगता त्याची हिस्ट्री तशी आसा। ते म्हाका सांग हे पक्षाप्रमाणे हे योग्य आसा का? सो हेचेर खंय तरी एक दखल घेवपाची गरज आसा स्पेशली, आणि हेंका जर हेंच्या दोगांच्या विरोधात खरें म्हणजे एक FIR करपाची गरज आसा आणि हितूर खंय चौकशी करची आणि तेचे म्हणजे खरें कितें आसा ते दाखोवन दिवचें। तशेंच आमचो सध्याचो आमदार एक्चुअली तो कितें करता हे सांगपाची गरज ना। पेडण्यान सगळ्यांक फेमस जालेले आसा, तो खूब काम करता का? तो उलोवच्या शिवाय काम करता? खरें सांगपाचें म्हणजे उलोवच्या शिवाय सध्या कितें करता हे आमकां दिसता। आयज टॅक्सी कार भावांचो जो इश्यू आसा सेन्सिटिव्ह, त्याच्यासाठी कितें जालां? आयज एम्प्लॉयमेंट जे आसा त्याच्यासाठी कितें जालां एअरपोर्टाचेर? तशें हे सगळे करात, तुमकां जाय ते करात, पण नसते अनैतीक विशयाचेर तुम्ही आमचे स्पेशली गांजा ड्रग्साचे जे उलयतात हे अयोग्य आसा। आणि आम्ही मिशन फॉर लोकल तर्फे आणि पेडणेकारांच्या वतीन हेचो निषेध करतात। असले गोष्टी जर तुमकां करूचे आसा तर तुमच्या म्हणजे खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा ते करात। आणि ह्याच बरोबर हांव आज पेडणेकारांक उलोवणे घालता आणि आव्हानय करता, जे हे असे येतात, हे बॅगो घेऊन येतात, स्वतःच्या फायद्यासाठी येतात, जे कितें करतात आणि ह्यांची जी प्रतिनिधित्व करपाची जी कॅपेबिलिटी आसा ती फक्त बॅगांचेर आणि अनैतिक धंद्याचेर आसा। तांकां आमी फुडें काडया काय एक लोकल आमचो खंय तरी आसूंक जाय आसलो?
सो म्हाका खात्री आसा आमचे पेडणेकर हे फावटी विचारपूर्वक कितें करतले आणि कितें तरी बरें काम करतले. कोरगांवकर, तुम्ही निषेध केला या घटनेचो. ह्या संदर्भात आता जो आवाजूय केला त्या संदर्भात तुम्ही दोन्ही आमदार, माजी आमदार किंवा विद्यमान आमदाराचेर आता ड्रग्सा विषयी जे वक्तव्य झालं त्याच्याविषयी तुम्ही कंप्लेंट दिताल्यात, मिशन फॉर लोकल किंवा लोकल म्हणान. तुमची भूमिका काय असतली? निषेध सगळे करतले. बघा, ह्याच्यावर विचारपूर्वक आम्ही करतले. आमच्या जितले कार्यकर्त्यामध्ये ह्याच्यावर विषय आम्ही मांडतले आणि नक्कीच ह्याच्याबद्दल किती आहात तो विचार पुढे करतले. आमदार तुम्ही आता ये काय म्हणून भाषणाला आता या हाताच्या वेळेला साधारण तसंच सुरू दिसतं आणि बाबूक तुम्ही बिहारलाच जाय म्हणून भियाना. बाबूक भय झाला 27 कशी आपली जागा मिळवपाची हे आमकां वाईट दिसता. तू जर बरे कार्य केले आणि नसत्या गोष्टीकडे जर लक्ष दिवंक नसले जाल्यार प्रश्नच ना. त्यांनी जरूर येवचे, आम्ही त्याच्यावर विरोध करणार. आणि म्हाका एक सांगा, आज खरी परिस्थिती जर बाबू म्हणता, बाबून 20-25 वर्सां पेडणेकरांसाठी दिली, पेडणेकरांनी त्याचा उद्धार केला, आज ताका खरी पेन्शन मेळटा आसली, कितें केलें आसत. पेडणेकरांसाठी कितें त्या टायमार त्यांनी पेडणेकरांक एक नोकरी दिले असतले. हांव ना म्हणत त्या टायमार त्यांनी थोड्या घरातल्या लोकांक एका घरान 4-4 नोकरी दिले असतले, बरी खबर. पण बाकीच्या लोकांक नोकरी मिळूंक जाय असले. त्या नोकरी त्यांनी जर बाकीच्यांक दिवंक ना जाल्यार तुजो तो उपभोग म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तू जो मिनिस्टर आसलो कितें आसलो त्या हिशोबान तुवें काम केलें. म्हणजे कितून हे म्हणणें, पूण तुका मतां दिवन उपमुख्यमंत्री पदाचे पावणारे आमचे पेडणेकरच असले हे विसरपाचे न्ही बाबून. तर आज सगळ्या पेपरांनी जी बातमी छापून येयली ती अख्ख्या गोंयभर लोकांनी वाचलेली आसा. विद्यमान आमदार आणि माजी आमदार ह्यांच्यानी जी एकमेकाची धुणी वयर काढल्या ही कदाचित बरोबरच असतली. तेंच्यांनी आपलो एकमेकाचो सायड बिझनेस काय तो दाखोवन दिलो, ड्रग्स, पुडयो, गांजा काहीतरी ते दाखोवन दिलो. माझी तांकां एक विनंती आसा, तुम्ही पेडण्यान तरी हो असले विषय हाडू नका. आपापल्या गावांनी काहीतरी एकमेकाची ती धुणी वर काढा. आज तुम्हीच दाखवून दिला आमचो सायड बिझनेस काय तो. हेतून अख्ख्या गोंयानंतर आमकां आज पेडणेकरांक ही खरी लज जाल्ली आसा. आज ड्रग्स, पुडयो काय गांजा ह्याच माणसाक जर आजपर्यंत आम्ही निवडून दितो, मग आम्ही त्या ड्रग्साक खंय तरी बळी पडतो हे जाहीर आज दिसान येयला. माझी एक विनंती आसा माजी आमदाराक, आज पेडण्यान काय चालला. आज तो म्हणटा आपण एअरपोर्ट खेचून हाडलं, आयुष हॉस्पिटल हाडलं. तर आज तो पेडणेकरांक आमकां तेचो बेनिफिट जाला काय हेचेर पयली विचार करूची गरज आसा तेणी. आज टॅक्सीकार कसे रडटात. आज रोजगारांक हो रोजगार म्हणून दिल्लो, बेरोजगारांक रोजगार म्हणजे ज्यांची जागा गेली, स्थानिकांक ब्लू कॅब म्हणून एक काउंटर दिल्लो. आज जवळजवळ 3.5 महिने झाले तो काउंटर जी टपरी दिल्ली ती खंय तरी सायटीक काढून दवरल्यात आणि लोक आज टॅक्सीकार भाव माझे सगळेजण घरा बसलेले अक्षरशः रडटात. आज चतुर्थी येयली, इन्स्टॉलमेंट भरपाक त्यांची परिस्थिती आता अशी येतली, बँक आता त्यांना लेटर काडटली. तर मी माजी आमदाराक एक सांगतो, ह्या कित्याक तू लोकांक दाखोवन दिवंक ना. हा बाबा, आज पेडण्यान आपण एअरपोर्ट हाडले, आयुष्यवाद, आज टॅक्सीकार रडटात, ह्या कित्याक तू दाखोवन ड्रग्स, गांजा, पुडयो ह्या कित्याक दाखोवन दिलंय तू आमकां हेचेर पयली तू भाष्य करूं जाय आसला. आज टॅक्सीकार खरोखर रडटात. आज तू म्हणता आपण हे केलंय ते केलंय, पण आमकां काय तेजो फायदो काय. जर माझी आमदारान जर एग्रीमेंट केल्लो त्या GMR बरोबर काय तर येणाऱ्या काळात जेव्हा एअरपोर्ट चालू जातलो तेव्हा टॅक्सी अमुक % माझे टॅक्सी घेऊंक जाय, नोकरी अमुक % घेऊंक जाय, तर आज तेका वालोर असलो, खरोच वालोर असलो तेका. हे ड्रग, पुडयो हे जो सांगता हे वालोर न्हू, तर आज आमकां ही लज करून ठेवली आहा तेंच्यांनी हे भाषा वापरून. तेका लागून परत मी माझी आमदाराक एक सांगूंक सोदता, आज बघ तू 4 टर्म निवडान येयलं, 20 वर्सां तू खरंच डेव्हलपमेंट केलं ना म्हणणं ना आम्ही केलं. जसं डेव्हलपमेंट पेडण्याचं केलं तूही खंय तरी कमयलंय, असं बराच कमयलं, ह्या सगळ्या जनतेक खबर आसा. तेव्हा माझी तुका एक रिक्वेस्ट आसा माझी आमदाराक, काय तर तू 4 टर्म निवडान येयलं, तू काम बरा केलं, तुका
आयुष्यभर पेन्शन मिळतली, आज पेडणेकरांच्या जीवावर पेन्शन मिळतली. तेव्हा माझी तुका विनंती असा, तू हे फावट येणाऱ्या 27 सालांत पेडणेकराक लोकलाक संधी दी. मग तो कोणय असो, स्थानिकाक पुढे काढ आणि स्थानिकाक नोकरी दी, संधी दी येणाऱ्या विधानसभेच्या इलेक्शनात. तर तुझे सगळे भरलेले उरतले आणि तुझे नावही उरतले. म्हणून परत एकदा बाबू माझी आमदाराक सांगता मी, तू स्थानिकाक संधी दी, कोणय असो तो. मग धन्यवाद. बीजेपी असो किंवा किती पक्षांनी हे भूमिपुत्रांकच दिवचे, हे भायल्यांक दिवचे न्ही, हेच म्हणजे सांगणे असा. मिशन फॉर लोकल त्याच्यासाठी तयार झालेले असा. आता एकच प्रश्न, ज्यांना हे ड्रग्स सगळीकडे चालता, पेडण्यात असून सगळीकडे किनार भागात, आणि आमची एक पेडणे तालुका नागरिक समिती असा, तितून सदानंद वांयगणकर हो एक जागृत वकील आणि युवक, तोय लोकां भितर जागृती करता. त्यांनी एक बैठक दवरलेली की अशे जर घटना घडले किंवा खंय असे गैरव्यवहार जातात दिसतात जाल्यार आपणाक कंप्लेंट दिवची आपल्याकडे, किंवा ते मागीर ते कन्सर्न ऑफिसराक तक्रारी दितले. तेचे तुम्ही कितें आज पर्यंत तरी दिल्यात तक्रार बी तशी? बघा, पहिली गोष्ट नागरिक समिती एक पेडण्याची आसा, सो थंय कंप्लेन दिवपाचो प्रश्न येना. जर आमकां कंप्लेन करपाची आसा जाल्यार आमी कितें तरी शासकीय पद्दतीन करतले. करतले त्याच्यात बेगीन ना, सध्या आम्ही विचारपूर्वक करतले आणि त्याच्यात मागीर सध्याचे एकामेकाचे आम्ही आमच्या जे कमिटी आसा त्यांच्याशी उलयतले आणि त्याच्यावर विचार करतले. व्हायरल झालो आणि आज सगळ्या पेपरांनी ठळक बातमी आयली की आजी माजी आमदारांचे गांजाच्या हेका लागून पेटले म्हणून. म्हाका एक सांगपाचें आहा की जे खोटे धंदे जे आसा, हे खोटे धंदे करपाक सरकार मान्यता अशी एडव्हर्टायज करूंक मेळना. पण म्हाका सांगपाचें आहा की ह्या दोगांनी एकामेकाची, आम्ही दोघांनी जाण गांजावाल्याची एडव्हर्टायज केली की काय. दुसरो प्रश्न आहा की पेडणेकरांनी सगळ्यांनी गांजा व्हरचे, थोड्यांनी बाबूक वचपाचे, थोड्यांनी प्रवीणाक वचपाचे, अशें तेंच्यांनी दोगांनी आवाहन केलें की काय, असो एक मोठो प्रश्न उपस्थित जाला. म्हाका ह्या दोगांविषयी काय बोलपाचें ना, पण म्हाका पेडण्याच्या जनतेक एक आवाहन करपाचें आहा की आमचो गोवा स्वतंत्र जावन जवळजवळ 65 वर्षां पूर्ण जाली, पण आमचें दुर्दैव की आमचो हो मतदारसंघ हा हो एससी खातीर राखीव असा, मागास असा. आणि पूर्वीचो आमचो धारगळ मतदारसंघ आणि आता जो कनेक्टेड पेडणे मतदारसंघ हा, ह्या पेडणे मतदारसंघात गेली 65 वर्षां एक सुद्धा आमचो एक उमेदवार आम्ही निवडून दिवंक ना. हे खरें म्हटल्यार आमचे दुर्दैव आसा पेडणेकरांचे. कशें आसा, इलेक्शनाक एक दीस आमी विचार करतना वेगळो काहीतरी विचार करता आणि त्याची फळां जी आसा ही 5 वर्सां आमी भोगीत फुडें तांकां आमी गाडी सवत आसता. पूण म्हाजी पेडणेकरांक विनंती आहा की तुमी जेन्ना इलेक्शनाचो मतदानाचो जो जेन्ना तुमी हे येता काळ येता तेन्ना काळजीपूर्वक विचार करचो की आमचो स्थानिक उमेदवार कोण तरी आमी निवडून हाडपाक जावो, जेणे करून तो खंयच्याय पक्षाचो आसूं, काँग्रेस आसूं बीजेपी आसूं, खंयच्याय पक्षाचो आसूं, ताका आमी स्थानिकाकच निवडून हाडचो अशें हांव विनंती करता आनी उतर सोंपयता. कोरगांवा त्या वक्तार माजी आमदार हे गेले, ते मदतीक गेले, हे बरोबर आहा. पण जे मदतीक गेले ते मदतीक वयताना त्यांच्यानी हो ड्रग्साचो विषय काढून आता मदतीक गेल्या तर तुम्ही तो मदत केल्यात ही त्यांना प्रेसाचेर तुम्ही दाखयल्यात, त्यांना मदत केल्या. मदत तुम्ही गुपचूप करा करपाची आहा ती. पण हे गांजा ह्या आज म्हाका बाबूक इतक्या विचारपाचो आहा की त्यांनी आता प्रवीणान ड्रग्स पुढे विकता म्हणा. आज तो आपण परत त्यांनी उल्लेख केलो, आपण परत हय येतले म्हणा, मान्य हय येतलो. पण ते प्रवीणाकडले पुडये घेऊन तू हय विकतलंय की का फुडल्या 5 वर्सांनी 27 हे विकूंक येतलंय जाल्यार तू ये, नाजाल्यार तू वग्गीत 20 वर्सां काडला त्या 20 वर्सां तो सुशेगाद राव थंय आणि हय स्थानिकाक आमच्या संधी दी, इतक्याच मी तुझ्याकडे मागणं.